तुये गांवांतल्या लोकांक विश्वासात घेवनूच तुये कामुर्ली पुलाक जोडपी रस्तो रुंद करतले अशें उतर भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान लोकांक दिलां. रस्तो रुंद करतना कोणाचेच लुकसाण जावचें ना अशी माहिती सरपंचान दिली. कामुर्ले पुलाक जोडपी रस्तो रुंद करपाक तुये गांवांतल्या लोकांनी खर विरोध केल्ल्यान ह्या प्रस्नाचेर भासाभास करपाक थळावे आमदार भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान लोकांची एक बसका आपयल्ली. आणि हो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमच्या गांवाच्या दृश्टीन नाही तर एक तालुक्याच्या दृश्टीन सुद्धा एक महत्वाचो आणि अशा प्रोजेक्टाक आम्ही जर विरोध करून गेलो एक सगळ्यांची आमकां सहकार्य जाय. कोणाचे वायपण कोणाक म्हणून आमचे दुखोवपाचें ना. म्हणून आमी कितें केलें की तो जो हे आसा न्ही तो तितलोच कुडको मातसो ताका मातसो मोडून मातशें दुसरे भशेन व्हरून परत ताका आसा तसो कनेक्ट केलो. म्हणजे कितें हे दोनूय जे गोटे आहा ते साल्वार जाता. तुये गांवांतल्या लोकांक विश्वासात घेवनूच रस्तो रुंद करतले अशें उतर भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान लोकांक दिलें. आता जमनीचो मोबदलो परत एकदा सांगता. नवीन कायद्या प्रमाणे मार्केट रेट पयलींच्या भशेन 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया हो ना. मार्केट रेट कायदोच जाल्लो आसा. त्यामुळे एक्विजिशन पूर्ण जालें आनी सरकारच्या ताब्यात गेली जमीन आणि मागीर पूल सुरू करूंक लागले जाल्यार विकासाक आमी 1-2 वर्सां फाटीं पडूं शकता. म्हणून म्हटलें की तेंच्यांनी अलायनमेंट फायनलायज करची. अलायनमेंट फायनलायज करतकीर संबंधितांक घेवन हांवूच येता पंचायत मंडळ येतले त्याच्या नंतर तुमच्या संमतीन काम सुरू करा. तुयेच्यान विनोद मेथर. लोकांनी फुडें येवन दालगाद कोंकणी अकादमीच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो आनी रोमी कोंकणी वयर काडपा खातीर वावुरचें असो उलो अकादमीचो अध्यक्ष प्रेमानंद लोटलीकारान मारलो. अकादमी घडोवपी मॉन्सियर सेबॅस्तियांव दालगादाच्या जल्मतिथी निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी वेळार तो उलयतालो. ह्या वेळार 3 कोंकणी पुस्तकांचें विमोचन जालें. जे कोण पयस आसात तांणी कसलोच विचार करून मनात हाडनासतना कसलोच वायट विचार मनात हाडनासतना फुडें येवचें. जे काम दालगाद कोंकणी अकादमीच्यान करपाक जाता आमच्या बरोवप्यां खातीर व रोमी लिपींतल्या कोंकणीच्या मोग्या खातीर जें करपाक जाता ते खातीर तुमी फुडें येवचें. जावं तें पुस्तक छापपाचें काम जावं ते कसल्यो जाय त्यो स्किमी आमचे कडेन आसात त्यो स्किमी घेवपाचें काम जावं तुम्ही फुडें येवचें. आमी सगळ्यांनी एकट्या रावन रोमी लिपीचें काम करचें. म्हणजे मागणी खेरीत भाशेन आमी वावरुया वाचुया. आमची कोंकणी पुस्तकां आसात मॅगझीन आसात. आमचो आवाज जे आतां एवरी सॅटर्डे दर सोनाराक हे आमचे वर्तमानपत्र येता एक कोंकणी मोग्यान चुकून नासतना वाचचें. आंब्यांक सगळ्या फळांचो राजा म्हणून ओळखतात. दोनापावलच्या सिद्धार्थ दिगोवान आंब्यापासून वेगवेगळे जिन्नस तयार केल्यात. तातूंत इंडियन तशेंच वेस्टर्न जिन्नसाचो आस्पाव आसा. आंब्याची लस्सी, फालुदा, कॉकटेल तशेंच मॉकटेल पिवपाक मेळटलें. सकाळी 11 ते सांजे 11 मेरेन आंब्याचो हो महोत्सव चलतलो. पळयात आंब्यापासून तयार केल्ल्या वेगवेगळ्या जिन्नसाची एक झलक. But we are using the Alfonso variety because that is available for a longer duration of time that we have planned the festival. So we standardized it as Alfonso mangoes, all locally sourced from the local farmers and the local vendor. I think one should try it to believe the exquisiteness of the cocktail and the mocktails and the beverages that we are serving here. The mangoes are in season, and I think the best thing to do is explore the local, explore the seasonal produce, because you wouldn't get it rest of the year. What you get is either pasteurized or in cans or in bottles, and it cannot reflect
what is in the air at the moment, what is in season at the moment. इतल्यान खबराची चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.